दिलीप परुळेकार, दामू नायका सारकेल्या फुडाऱ्यांक बीजेपी सोपोंक सोदता म्हूण थिवीचो आदलो बीजेपी आमदार किरण कांदोळकारान खंय मिडिया मुखार वक्तव्य केल्ले। तशें कांयच ना, आपल्याक बीजेपीनूच वयर काडला म्हूण सांगूंक तातूंतलो परुळेकार मिडिया मुखार आयलो। आमच्या किरण कांदोळकार बाबान जे वक्तव्य केलें ताका सांगपा खातीर आयज हांव तुमकां हांगा आपयल्लें आसा। हांव इतकेंच सांगता की किरण कांदोळकार बाबान आपलें स्वताचें राजकारण करतना आमच्या नांवाचो उपयोग करचो न्हू। भारतीय जनता पक्षान दिलीप परुळेकार 28 वर्सां आसा। 28 वर्सां ह्या पक्षाचो बुथाचो कार्यकर्तो, युवा मोर्चाचो कार्यकर्तो, मंडळाचो अध्यक्ष, तेज्या बरोबर आपलो 2 फावटी आमदार जालो, एकदां मंत्री जालो। हें सगळें जें आसा पळय हें भारतीय जनता पक्षानूच आमकां दिलें। विनय बाब तेंडुलकराचें आनी आमच्या फळदेसायाचें कशें आसा की एखादो कार्यकर्तो ह्या मतदारसंघातलो त्या मतदारसंघाक वचपाक लागलो की एकामेकाक तें वायट दिसता। पूण हे जे डिफरन्सीस आहा, ही डिफरन्सीस आहा पळय, म्हाका दिसता की पक्षान जे ज्येश्ठ कार्यकर्ते आहा पळय, आतां आमचो हो सुभाष पळय आसा, हो ज्येश्ठ कार्यकर्तो, हेणी पक्षा कडेन तें हांगा येवन मांडपाक जाय। त्या हेजे कडेन आमच्या मिडिया कडेन वचून तें मांडप ना। मनोहरभाईक वचून म्हाका दिसता 1 वर्स जाता आनी तेज्या पयलीं थोडे दीस काडलो, एकदम मागीर राजकारणाचो एकदम कमी जालो, कार्यकर्त्यांक मेळनासलो। पूण एखादें कसल्याय प्रश्नाचेर तोडगो काडप, तेजें उत्तर हें मनोहरभाई कडेन आसतलो। आनी तो कशें आसा की त्या व्यक्ती अशी आसली की एखादें केलें बारीक काम आसूं, मोठें काम आसूं, संकट आसूं, तें आपल्या हड्ड्यार घेवन फुडें सोडोवपाचें हें काम तो करतालो। त्या खातीर भारतीय जनता पक्षाक तेजें व्हडलें केन्नाच पोकळीक जागनासली। सो आतां थोडीशी जाणवता एवरीथींग वील बी फायन आनी ओके जातलें, पूण थोडोसो इट वील टेक सम टायम। मनोहरभाई कशें आसलें की मनोहरभाई कोणाय तूं बसून तांकां कार्यकर्त्यांक समजोवपाचो आनी तो विशय समाप्त करपाचो, काबार करपाची ताकद आसली। आतां ना अशें हांव अशें म्हणिना, पूण तेंचे कडेन एक व्यक्तीगत कुशीन आसलें, ते स्वताक एखाद्या विशयान पळोवन करताले। तो म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमचेय तितके सफिशियंट आमचे सगळे कॅडर आसा तें आसा, हे विशय आसा पळय ते सोंपयतले। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार।